इश्टानो आयज आमी रवीन भवनात आसा। आमच्या हिंदू भावांची दिवाळी खरें म्हणटलो जाल्यार आमचे समेस्त गोंयकार ही दिवाळी मनयतात व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन ही दिवाळेक आमी वांटो घेतात। आमच्या दुसऱ्या भावां बरोबर आमी मिसळून एके दुसरेच भाशेन आमी सेलेब्रेशन करता। खरें म्हणल्यार हे उजवाड खरेंच आमकां ह्या उजवाडांतल्यान आमकां काळोखाशी वचोंक नाका, आमकां उजवाडांत रावंक जाय। आयज माणका मोतया कार्यावळींत खरीतपणी तुमकां येवकार दिता आसतनाच एक वेगळे तरेचो मनीस जाच्या उद्देशी काही दिसां फाटीं पालकाचेर बरोच गडबड जालो आनीक ह्या गडबडांतल्यान जायत्यांचे विचार जायते भाशेन येवंक लागले। म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की माणका मोतया ही कार्यावळ सुरू जाल्या उपरांत ही कार्यावळ पळोवन जायते आमचे गोंयकार, आमचे कोंकणी भाव, आमचे हिंदू भाव ह्या तियात्रा वाटेन वळोन हो तियात्र पालक ताणें भरून हाडलो आनी उलपटी घालून हे तियात्र हावसफूल जावंक लागले। पूण कांय दिसां फाटीं असोच हांव फातोर्डा आसलो, थंय एका इश्टान म्हटलें तुमी तियात्रान केस्तांवांक करीत जाल्यार आमकां ह्या तियात्राक येवचें दिसचें ना। तर आयज तुमी समजले आसतले म्हजे बरोबर कोण आसतलो तो दुसरो आनी कोणूच न्हय पूण कॉन्सेप्शन देतुये कॉन्सेप्शन बाब आयच्या कार्यावळीन खास हांव तुमकां आमंत्रीत करता आनी तुमकां मागीर मोगाचो येवकार दिता। तुकाय मागीर मोगाचो येवकार। कॉन्सेप्शन बाब पालकाचेर जायते तरेचे कलाकार असतात, जायते आपले गुण लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतात। थोड्यांक समाजांत वायट जाता ताचेर निशेध मारपाची संवय आसा, थोड्यांक हांव म्हणना वेगवेगळे तरेचे विचार म्हटला हांवें। तर तुजो हालींचो जो तियात्र आसा ताचे तुवें 25 शो केल्यात म्हणटच लोकांचो रिस्पॉन्स तुका कसो मेळला? लोकांचो रिस्पॉन्स तियात्राचेर बरो आसा आनी लोकांनी हो म्हजो तियात्र भरपूर मानून घेतला आनी आयज पासून ह्या तियात्राचेर फिडबॅक म्हणटात तो म्हाका बरोच मेवला। लोकांनी जेन्ना हांवें मंत्र्यांची एक सीन दाखयता तातूंत मंत्र्याचेर म्हणींग म्हाका केन्ना लोकांनी येवन विचारूंक ना की तुवें मंत्र्यांचेर हो बरो पॉयंट कित्याक दाखयलो काय म्हणून। जेन्ना हांवूय कांतारान मंत्र्यांक तासता तेन्ना जायते लोक म्हणटले की हांव मंत्र्यांक तासता आनी हांव मंत्र्याचेर कित्याक बरें उलयता काय म्हण। पूण हांवें मंत्र्यांचे एक दाखयला ते आमचे बरे मनीस, पूण आमी ताका तासूंक जाता बट नॉट इन दिया पर्सनल लायफाचेर वो तेंचेर कितें टिका करूंक जायना। हें म्हज्या तियात्राचेर हांवें आटोपलेलें आसा। हय, कॉन्सेप्शन जायतीं कांतारां हांवूय जाणा ते भाशेन जायतें कितें वायट जाता ताचेर तियात्रिस्ट बरें जावचें हें मनान दवरून ताचेर बडी मारतात। थोडे फावटी बडी मारचीच पडटा आनी थोडे फावटी गरज नासतनाय तिचेर बडी पडटा तेन्ना खूब वायट दिसता। तर तुजो हो तियात्र मुखार वता आसतना तुका जायत्यो आडकोळी आयल्यात? हय, जरूर येयल्यात आनी आडकोळ्यो येवच्यो म्हणल्यार रिलीज जावचे पयलीं हांवूय मातसो भियेल्लो। ह्या तियात्राक हांवें न्यू कमर्स घातली थोडीं, तातूंत तांचे कडेन रोल जातलो वो जावचो ना काय म्हणून, पूण तेंच्यांनी आपलें बेस्ट लोकां म्हजेर उजीर दवरलें आनी हांव तांचो आयज खूब काळजांतल्यान आभारी। आनी लोकांनी म्हाका येवन शाबासकी दिली, कॉन्सेप्शन तूं एक भुरगोसोच जावन तुवें भुरग्यांक हाडून आयज तुवें भुरग्याची कला ह्या लोकां मुखार दवरली म्हणून। खरेंच कॉन्सेप्शन हालींच्या दिसांनी एक कोणो नवोच पालकाचेर उबो रावलो आनी आपलो तियात्र ताणें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एक 25 शो घडोवप म्हणजे काय खूब कुस्तार। हय, तरी आसतना नवे कलाकारांक घालून तुवें 25 शो केले, खरेंच तुका शाबासकी आनी लोकांनी ते मानून घेतले देखून तुजे ते 25 शो जाले। हय, तर तुजे जे कलाकार ह्या तियात्रांत आसले तांचेर तुजो कितलो विस्वास आसलो? म्हाका जेन्ना हो तियात्र रिलीज जावचे पयलीं म्हाका दिसतालें की कोण सोडून वयतलो काय कोण आनी कितें करूंक रोल भियेतलो, पूण थोड्यांनी म्हाका कॅट केलें पूण हांव तेंचें नांव काडूंक सोदिना आनी म्हाका नांव काडूंक नाका। कारण एक आर्टिस्ट जेन्ना हांवूय एक वावर हो कोत्ता आसतना म्हाकाय केन्ना घडये कितें जायत वो केन्ना हांवूय ताका लागून हांवें आयज पासून कोणाक कॅट करूंक ना। पूण म्हाका सांगोचें दिसता आयच्या नवे कलाकार येतात तांच्यांनी ह्या मुखार कोणाक भियोन स्टेज फियर घेवन मुखार वयचें न्हू। स्टेज फियर नासतना कांतार म्हणचें केन्नाय वो खंयचो रोल जावं पासून स्टेज फियर नासतना करचो। कॉन्सेप्शन ह्या वेळार आमी एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया आनी मुखार या।
तुवें तुका म्हाका सांगूस तमणे कितें अरे तुका सांगोस होता रे तुगे येले की गेले की ना ओय तुगे बायले की पळून गे म्हूण तू ते पीक सांगोस होता रे तुगे ते बाय तुगे तेगे मोगा हा म्हूण आनी बरे कोण सांगता रे भिका तुका जाप काय फाटा एक म्हूण बाय पळून गेली तुझ्या गाडीचे तुझ्या गाडीचे लाईट इंजिन मेली तुझ्या गाडीचे गेली त्या काळात मिस्टर राणी उस घाललो आता आपला धूर आवाज किती येतो क्या बस केला तुझ्या बाजूला लेडीज कोण करता येत तुका आणि हम कितकी चिंता ग सायबिणी कॉन्सेप्शन तुजो तियात्र मुखार वेता आसतनाच तुवें म्हटलां ते भाशेन थोडे कलाकार भियेले आनीक फाटल्या पांयांनी ताणें धांव मारली जायते फावटी जेन्ना थोडो वावर मुखार वता आसतना थोडे फाटल्यानूय ओडपी मनीस आसतात सगळेच फावटी ते स्क्रिप्टीक भिवन धांवले जावं कोणें तरी तांचे पांय ओडले जाल्यारूय मनीस धांवता अशें जायतें घडटा पूण तुजो तियात्र चलता आसतना अकस्मात एक इन्सिडेंट जालो हाचेर तुका कितें सांगून दिसता हो तियात्र चलता आसतना हांवें चिंतूंक नासलें की आयज म्हाका घडलां तें घडटलें म्हणून पूण तुका एक सांगचें म्हणल्यार तियोतन बाब जें घडलां हें म्हाज्या जाल्यार खोशी आसा एज अ आर्टिस्ट हें जावंक घडोवंक दिवंक जायना आसलेलें कारण तें हें पालकाचेर येवन म्हजेर टिका करप ही एक आर्टिस्टूच आनी ती आर्टिस्ट म्हणून आयज सगळ्या लोकांकूय खबर आसा आनी हांवें मिडियाचेर जेन्ना हांव फाटीं म्हजो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवेंनूय क्लियर केल्लो तो पॉयंट की तें एक आर्टिस्ट म्हणून आनी मिडियाचेर सांगलोलें तें कॉमेडियन डॉमिनिकाक पयलो रोल केल्लो म्हणून तेन्ना म्हाका कळलें तें एक आर्टिस्ट म्हणून पूण आर्टिस्ट जायन जरी तर अशे तरेन पालकाचेर येवन जरी तर टिका करूंक लागल्यार हांव नको ह्या मुखार पालकाचेर कितें घडटलें गुंडागिरी घडटली वो कोणाची मारामार करून तोडफोड जातलें जाल्यार हांगासर म्हाका दिसता ती आज जावंक पावचें ना फकत रेसलिंग जातली पळय त्या उपरांत हो इन्सिडेंट जाल्या उपरांत जायते तियात्र हावसफूल येताले ते थोडो लोक उणो जायत गेलो हाचे फाटलें कारण इतलेंच की लोकांक फाल्यां सेक्युरिटी आसतली काय ना असो प्रश्न लोकां मुखार आयलो खरें म्हटल्यार आमी म्हणटात की एक पाद्री आल्ताराचेर रावन मीस सांगता जावं शर्मा सांगता तेच भाशेन तियात्रिस्ट पालकाचेर रावन एक बरी देख दिता पूण हालींच्या तेंपार हांव म्हणना तूंय बरो म्हूण म्हणना पूण जायते फावटी आमी नाका थंय बडी मारतात जे भाशेन म्हटलां की मंत्र्याचेर खरेंच कोणें बरो वावर केला ताका बरो म्हणपाची गरज आसा तुवें म्हटलां की एका तियात्रान आपणें एक सीन दाखयला मंत्र्यांचेर पूण तुवें तेवूय सांगलां की फाटल्यान तुवें तांचेरूय चाबूक मारला थोडे फावटी हें करचें पडटा पूण आमी समाजान जेन्ना वावुरतात तेन्ना ताचो आमकां रिवर्स इफेक्ट फाटल्यान कितें तरी वायट परिणाम जावं येता काय हाचेर सांगतलो जाल्यार आमच्या पालकाक जायतो दुखळ आयला हाचेर तुजें मत कितें ह्या पालकाचेर जेन्ना आमी कांतारां म्हणटात तेन्ना आमी मंत्र्यांक तासतात तेन्ना आमी एक लिमीट दवरूंक जाय जेन्ना आमी मंत्र्याचें नांव घेवन तासतात वो आनीक तांकां वायट उतरांनी पिडटात हें करूंक जाता पूण एक तातूंत तांचेर फामिलीचेर आड कांतारां म्हणप तांच्या बायल भुरग्यांक दाखोवन तांच्या बायल भुरग्यांचेर टिका करप हें सारकें न्हय तर आमी तियात्रिस्तांनी हाचेर नियाळ करून आमी आमच्या कांतारान वो प्ले एक्ट कोत्ता आमी तातूंतय एक लिमीट दवरची हय कॉन्सेप्शन जायत्या लोकांक हें वायट दिसलें देखून आमी एक धाकटोसो क्लिप पळोवया तुज्या तियात्रांतलो न्हय पूण आमी एक दुसरेंच कांतार पळोवया आनी मुखार या सोजमोतालोय आपूण म्हूण हुशार पावलो म्हणून स्वर्गाराजान कोंकणी पालकाचेर येवन कितें करूंक जाता म्हणून तुज्यान वायट कुटुंबाचे पावंडे चोडोन कालीतलो उसळोन पडलो उजान शेवटाक सगल्यांक तुवें दाखयलें कांयच ना म्हूण तुज्या बेजान
पोल्याक तिस्कांतरांनी आमदार मोत्र्याचे तुवें काडले फोण मुका मोळार काडूक पडूंक तुजें जायना सोंड बायलेक पालकार धाडून डायरेक्टराचें फोडलें तोंड सोजमोताय नंबर 1 तसोच गोवा शाराचो जेम्स बॉन्ड कॉन्सेप्शन हो आतां जो कांतार म्हटला तो फ्रांसीस दे मुंगोल हो एक तियात्रिस्ट पालकाचेर न्हेसता आमच्या मदें ना लंडन आसता कांयच परवा ना पूण हो जो इन्सिडेंट जाला तो आख्खो संवसारभर हाचो परिणाम ह्या तियात्राचो परिणाम समाजाचेर जालोलो आसा दुसऱ्या तियाट्रिस्टांचेर जालोलो आसा थोडे भोव ते धापून दवरपाचो प्रयत्न करतात काय थोडे भोव ते उक्तेपणी सांगतात काय ह्या कांताराचेर तुजें मत कितें हे कांतार बाब फ्रांसीस दे मुंगोल तो म्हजो बरो इश्ट हांव ताका पळोवन जाणा पूण केन्ना म्हाका तो फुड्यान मेळोंक ना पूण म्हजो बरो इश्ट आनी ताणें सत्य दाखयलां आनी सत्यच सांगलां लोकांक हय हांव जेन्ना हें कांतार हांवें पळयलें म्हाकाय जायत्या जाणांनी धाडलें उणेंच म्हाका 25 तरी लोकांनी धाडलें आनी जेन्ना आमी यूट्यूबार पळयताले एक 12 वरां मदें उणेंच 10-12 हजार लोक यूट्यूबाचेर तो व्यू करून गेले म्हाका दिसता ही हो एक इतिहास कसो खंयच्याय एका कांताराक इतले व्यूवर सोंपेपणी जायना एक 2-3 वर्सां लागतात पूण 2-3 वरां जावं 10-12 वरां मदें हे भाशेन एक इतिहास घडोवप म्हटल्यार लोकांक एक क्रेज आसली हें कितें पालकाचेर घडलां तें सारकें न्हय देखूनच जायत्या लोकांनी असले तरेचे हे हो व्हिडिओ जो आसा आमी आतांच पळयला तो जायत्या लोकांनी पळयलो खरें म्हटल्यार कॉन्सेप्शन बाब आमी आमच्या तियात्रिस्टपणाच्या जिवितांत आमी जाता तितलें लोकांक बरें दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय हाचेर तुजें मत कितें जे परी आतां हांव पयलो उलयलां ह्या तियात्राचेर कोणें जायत आमी आर्टिस्ट बरें वावर करून सदांच आमी लोकां उजीर बरें कितें तें दवरूंक जाय आनी असलीं झगडीं झुजां करून तियात्राक लोक जायतो फॅमिली घेवन येता आनी फॅमिलीक जोरी तर हाचे मुखार असलीं झगडीं झुजां पळोवंक मेवलीं जाल्यार हाचे मुखार फॅमिली तियात्राक म्हणटात ती येयत व ना येत तर आयचे पिळगेक हांव सांगूंक सोदतां की जे आमचे आर्टिस्ट आहात ते असलीं जोरी तर झगडीं झुजां जालीं आमच्या तियात्रिस्तां मदेंच आमी एक खंयचोय तियात्र दाखयले जाल्यार आमकां कितें वायट दिसलें दुसरो तियात्र आतां सपोज हांव म्हजो तियात्र काडटां आनी दुसऱ्या आर्टिस्टाक जोरी तो तियात्र वायट लागलो जाल्यार झगडीं झुजां करूंक वयचें न्हय ताणें ताका पर्सनली मेळोन विचारूंक जाता बाबा तुवें हो तियात्र अशे तरेन कित्याक आपला वो तुका आनी कितें हातून बऱ्यापणान आनी बऱ्या मनान जोरी तर हें आमचे मदें सॉल्व जालें जाल्यार असलीं झगडीं झुजां पालकार जावंक फुडें शकची ना हय आमी आनीक एक धाकटोसो क्लिप पळोवया तुजो तियात्र नवरो आशिल्लो रीण काडून भटीचेर गेल्लो तुका बीएड पासून शिकयलें मगो तुमकां म्हणलें पाक्याच्या बारा भोंवता गो ओ पाको धळ गो आगो काय बरो तो कीर आशिल्लो परत ताच्या बगले रस्तो तुका भुकसुपाक तयार आसा मगो आनी ताजे कडेन बरो सक्रामेंत जड ह्या पाक्याच्या बारा भोंवता कितें You mind your business. मायनिंगाचेर आयलें आगो मायनिंग बंद जावन टेम्पो साळोवन करप्याकार वाडल्या मगो मायनिंग बंद जावन फलगां मारपाच्या लायनीर आयल्या आनी मायनिंगाचेर आयलें कितें गो बरो चेडो सुद्दां काजार जाला मगो कोण मेळना जाल्यार हांव आसा मगो काजार आनी तुजेशी अरे तूं म्हाका तुजेशी काजार जावं म्हणटा तो तूं जाणा म्हाका कितलें शिकोवप आसा तें म्हाका जितलें शिकोवप आसा तें खंयच्याच तियात्रिस्तांक आसचें ना कितें उलयला गा त्या माध्यमाचे ती उतरां भायर काडून हाका कांय खबर ना गोंयभर ह्या इन्सिडेंटाचेर आवाज जालो त्या उपरांत एक न्याय सभा भरली तियात्र अकॅडमीन एक मिटींग आपयली आनी हे मिटिंगेक म्हाका दिसना ह्या आदीं इतले तियात्रिस्ट केन्नाच जमोंक ना कसल्याच फंक्शनाक जावं कसलेंच फुकसांव खरें म्हटल्यार तियात्र डे 17 एप्रील तियात्र डे जाता त्या दिसाक पासून तियात्रिस्ट उलपटी घालून थंय येवंक जाय पूण ते येनात आपलो तियात्र करतात तर ह्या इन्सिडेंटाक लागून हे घडणुकेक लागून जायते तियात्रिस्ट थंय आयले
आनीक जो न्याय जालो सेल्फ सेन्सरशीप हाचो अर्थ हांव केन्नाच नको. तर तूं जाणा सेल्फ सेन्सरशीप मिनींग ते म्हणूंक सोदताले की आमी तियात्र डायरेक्टर जे आहात तांच्यांनी सेल्फ सेन्सरशीप करची. मिनींग आमी जेन्ना ग्रुपान आर्टिस्ट येतात आनी कांतारां म्हणटात वो प्ले करतात तांकां ते म्हणटात की सेल्फ सेन्सरशीप लावची कांताराक वो पार्टीक. ते सेल्फ सेन्सरशीप जरी तर केली जाल्यार म्हाका दिसना जे सिंगर आहात वो हे कोत्तात ते हे कंटिन्यू जातले म्हणून सेल्फ सेन्सरशीप. आनी म्हाका हाचो मिनींग पयलो म्हटल्यार सेल्फ सेन्सरशिपाचो मिनींग म्हाकाच खूद कळोंक ना. पूण म्हाका जे परी दिसला ते परी हांवें तुका आतां हे परजे मुखार सांगचें केलां. कॉन्सेप्शन घुसपावपाची गरज ना. सेल्फ सेन्सरशीप म्हणजे दुसऱ्यांची हांव तियात्र करतलो जाल्यार दुसऱ्यांची कांतारां हांवें म्हज्या हातान घेवन ती पळोवंक जाय. पूण तियात्रांनी अशें जायना. हालींच्या दिसांनी अशें जाता की फोन मारतात अरे कॉन्सेप्शन तुजें कांतार म्हाका 2 कांतारां जाय. ती कसलीं कांतारां तूं कोणाक तासता जावं तूं कोणाचेर बडी मारता तूं कोणाच्या पोटार पांयां दिवन उबो रावला हें कोण चिंतिना. आनी आयजूय हें तियात्रांनी घडना. तर सेल्फ सेन्सरशीप हाचो अर्थ उरला कितें. तर हे सेल्फ सेन्सरशीप म्हणल्यार म्हाका दिसना ही ह्या आमच्या आयच्या डायरेक्टर फॉलो करतले म्हणून. पूण तियात्र एकेडेमीन हें डिसिजन घेतलां म्हाका जाल्यार दिसता तें रायट डिसिजन घडये तेंचे बाबतींत जावं येता. आनीक सगळेच फॉलो हें एक पावटी जरी तर डिसिजन घेतलें जाल्यार ते सगळ्या डायरेक्टरांनी फॉलो करूंक जाय. कोणेच आतां आयज ती मिटींग जाल्या उपरांत कितलेच तियात्र रिलीज जाले ताचेर कितले घडये नांव अशें करून हें करून कांतारां येयलीं पासून. तर हाचेर आयज पासून टिका जावंक ना. तर सेल्फ सेन्सरशीप म्हणजे आजून पासून म्हाका मनान म्हज्यात खूब दुबाव वयता घडये केन्ना हें एक्शन घेयत गाय. हय तियात्र एकेडमीन जेन्ना ही न्याय सभा भरली त्या उपरांत जें कितें वायट जालां ताचेर निशेध मारून कितें तरी जजमेंट जावंक नाका आसलो. कोण तरी पानीश जावंक नाका आसलो. जरी तर कॉन्सेप्शनान हें वायट केलां जाल्यार म्हज्या कोतान कॉन्सेप्शनाक एक 2 वर्सांचें तरी बॅन पडोंक जाय आसलें. ताणें तुजेर खूब फावर केला. आनीक हांव म्हणटा तियात्र एकेडमीन तुका बरी सवलत दिली हे 25 शो करूंक. खरें म्हटल्यार तेन्ना तुजेर बॅन पडोंक जाय आसलें. तूं कितें म्हणटा. पळय हांवें जेन्ना तियात्र म्हजो दाखयलो तेन्ना लायक हांवें केन्ना कोणाचेर नांव घेवन हें करूंक ना. हांवें म्हज्या तियात्रान हांवें पुलिशेन जेन्ना म्हजी कंप्लेंट रजिस्टर जाली की हो तियात्र आपणाच्या वयल्यान आपणाक लागता म्हणून म्हज्या ऑपोजिशनान तेन्ना हांवें पुलिशेन स्टेटमेंट दिलो की हांवें कोणाचेर जरी तर कांतारान वो म्हज्या प्लेयान नांव घेतलां जाल्यार म्हाका एरेस्ट करूंक जाता वो म्हज्यान म्हाका ताज्यान कोर्टाची पावडे चडोवं येता. तर जेन्ना सायबान म्हाका सांगलें कांतार हाडून दाखय म्हणून तेन्ना सायबान म्हटलें ह्या कांतारान तुजें नांव ना जाल्यार तुमी झगडीं झुजां कित्याक केलीं काय म्हणून. सायबाक सांगलें हांवें म्हजें कांतारान जरी तर कांय ना. हांवें आयज हें कांतार म्हणून कोणाचेर नांव घेवन वो कोणाचेर हें हें मारूंक ना टिका मारूंक ना जाल्यार अशें कित्याक घडलें काय म्हणून. तेन्ना खरेंच कॉन्सेप्शन ह्या फुडें आमी आमच्यांनी जायतो वगत उलोवंक जाता पूण टायम लिमिटेशनाक लागून आमी ही कार्यावळ चडूय लांब व्हरोंक जायना. तरी आसतना आमी इतलेंच म्हणुया धाकटोसो क्लिप पळोवया आनीक आमचें निमाणें आमी लोकांक सांगुया. बायलेचे हांव मोगान पडला.
कांच पियेला हे जाऊन नाही सांगो जितला हे जाऊन नाही सांगो जितला कॉन्सेप्शन ह्या फुडें ह्या तियात्राचे तुजे 25 शो जाले ह्या फुडें तुजी येवजण कितें आसा हांवें 25 शो केले पयर 25 तारखेर ओयतुंबराचे पूण म्हाका जोरी तर आनी एक हॉल अलॉट रवींद्र भवनान केलें जाल्यार म्हाजी आनी एक इच्छा आसा हांव आनी एक शो करतलो म्हणून तर आनीक म्हाका जायते जाण विचारतात तूं तुजो नेक्स्ट याद केन्ना काडटलो काय म्हणून हांवें म्हटलें हांव सदांच रिलीज जाता जाल्यार पावसाच्या दिसांनी म्हाका कास्ट बरें जाय ते भाशेन घेवंक मेवता आनी विचून काडूंक मेवता रोलाक जो अमकोच मनीस हांव रोल बरयता जाल्यार त्या मनशाक म्हाका विचून काडूंक बरें हें मेवता हय म्हणटच आतां तुजी दुसरी तयारी पावसाच्या सिजनाक वय पावसान वय हांव घोडये रिलीज जालो जाल्यार पावसानूच जातलो कित्याक म्हाका कास्ट जाय ते भाशेन घेवंक मेवतलें हय हे पावटी तुवें एक्सपेरिमेंट केलो नव्या कलाकारांक घेवन म्हणटच फुडले पावटी तूं मातशें आनी व्हडलें जायत घोडये ते हांवें आयज पासून चिंतूंक ना कोणाक घेवन करतलो आनी हांव ते तयारी 1-2 म्हयने आसतनाच चालू करूंक सुरू करता हय कॉन्सेप्शन आतां समाजान फकत जायते तरेचें जायतें कितें घडटा पॉलिटिक्स सोडून वेगळे तरेची कांतारां तुवें केन्ना तरी म्हटल्यार हय हांवें डिसन कांतारां जायती भाशांनी म्हटल्यान एक कॉमेडी कांतार म्हटलां एक बाब आमचो काल्लूस फेर्नांडीस जो मरोन सोंपलो बाणावलेचो एक भाव ताचेर हांवें एक कांतार घडलां आनी म्हटलां आनीक पॉलिटिक्सूय कांतारां ही म्हाजी एज युजलूच जाल्लेलें आसा आनीक हांवें आतां फास्ट कॉमेडी कांतार आयज पासून म्हणोंक ना पूण हांव म्हणोंक ट्राय करतलो हय म्हणटच ही जी पॉलिटिक्स कांतारां आसात हो इन्सिडेंट जाल्या उपरांत तुका मातशी भिरांत दिसली आसतली पॉलिटिक्स कांतारांक आयज कांतारां म्हणोंक ही म्हाका भिरांत अशी दिसना पूण घोडी हांव केन्ना कोणाचेर लायक पर्सनल लायफान इंटरफियर वचोंक वचना सो म्हाका दिसना की हांव ओ लिमीट वयता म्हणून एक धाकटो सो क्लिप पळोवया आनी मुखार या तुमकां देवनागरी स्क्रिप्ट बरोवची पडटली आनी सबमीट करची पडटली आतां कितले गोंयकार झगडटात आमकां रोमन जाय म्हणून हे तुजे जागा जातले इतलेच न्हय फाल्यां पालकार कोणूय मेलो जाल्यार ते म्हणटाले हे सगळें घडलां ते फ्रेंडीक लागून म्हणून आनी चेतना ह्या लोकांक आपलो चॉयस मेळचो ना तेन्ना तुमचो तियात्र पळोवंक कोणूच येवचो ना आनी तियात्र बंद जातले फ्रेंडीक तूं म्हणटा तूं काबार जालो म्हणून ना तूं काबार जावंक ना हेच पळय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एक फावटी काबार जालो ताचो बॉम्ब पासून ऑक्शनाक गेलो पण ताच्या लागीं कला आसलेली आनी ती कला दाखोवन ताणें एक टीव्ही प्रोग्राम केलो आनी लोकांचो आब्रुमान शिकोवन घेतलो आयज फेसबुकार वचून पळय तुजे कितले फॅन तुजेर दुस्मान जाल्यात ते अजून वेळ सोंपोवंक ना तुज्या लागीं टायम आसा तुज्या लागीं कला आसा आनी तूं कितली बरी कांतारां म्हणटालो नॅचरल हब्स घालतालो लोकांक लायक जाताले फुडांच्या दिसांनी तुज्या कांतारांनी चड आजीना मोठो पळोवंक लागला आनी तो लोकांक माल पडला कॉन्सेप्शन कांयच परवा ना वेळ जालो तरी आसतना ह्या इन्सिडेंटाचेर थोडी भोव आमकां भासाभास करूंक मेवली इतल्याच पासत की जे सेल्फ सेन्सरशीप पोटलां ताचेर आजून कांयच जावंक ना आजुनूय तियात्र अकॅडमी न्हिदलेली आसा काय होच एक मोठो प्रश्न कारण आमच्या तियात्र हे सुरू जाल्यार 125 वर्सां बसतात तरी आसतना एक रीत आनीक तियात्राची जी मांडावळ आसा ती बरे भाशेन आजुनूय जालेली जाग्यार पडलेली आमकां दिश्टी पडना तेच भाशेन जे नवे कलाकार आसात तांकां खंय तरी हात दिवन हें सगळें बरे भाशेन मांडून हाडपाची गरज आसा तेवूय चडशें दिश्टी पडना तर हें सगळें जाग्यार आमी घालतले जाल्यार आमी सगळें आमचे मदलें पॉलिटिक्स सोडून आमी सगळे एकवटान येवन आमी जर तर पावलां मारलीं एकामेकाचे विचार आमी समजून घेवन ह्या एकवटा पासत जर पावलां मारलीं जाल्यार 125 वर्सांच्या तियात्राच्या इतिहासाक आमी हातभार लावन
समाजाक दाखोवन दिवंक येता जावं बाकीच्या थिएटर जी बेंगाली आनी कसलीं कसलीं थिएटर आसा तांकां दाखोवन दिवं येता की आमचो तियात्र आयज पासून मजबूत आनी उंचलो आसा. तर तूं कितें म्हणटा? वय ह्या तियात्राचेर आयज 125 वर्सां बत्तात कारण आयज हे ऑडियन्स आमचे हो तियात्र जिवा धरपाक कारण ऑडियन्स जावन आसा आनी हाचेर आमी एक आर्टिस्टांनी नियाळ करचो आनी आनीक 125 वर्सांत न्हय आनीक जायतीं वर्सां आमकां मेळोंक आनी ह्या पालकाचेर आमी नाचोंक आनी उरोंक हांव देवाची येवजण मागतां. खरेंच कन्सेप्शन तुजो वेळांत वेळ म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. होय खरेंच आमच्या ह्या म्हालगडे तियात्रिस्टांक आमी सलाम मारूया कारण तांच्या उद्देशी 125 वर्सां आमी सेलेब्रेट करतात आनी ही सेल्फ सेन्सरशीप जें कितें म्हणटा तें हांव कांयच नकळो तरी आसतना एकवटान आनीक भावपणान आमी हो तियात्र पालक सांबाळुया. सगळ्यांक आद्योस. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Marik sugayana wanawen to boroylo Don show pai Holland to start repeat show ya Holland poro tamalolo Chula moto tia disturb